आय.टी. पार्काच्या विशयावयल्यान आतां सांताक्रूज मतदारसंघांतलीं पंचायत मंडळां आनी सांताक्रूजची आदली आमदार व्हिक्टोरिया फेर्नांडीसाचो चलो रुदाल्फ हाचे मदीं वाद जावपाक लागल्यात. मेर्शे पंचायतीचो पंच प्रकाश नायकान रुदाल्फाचेर पत्रकार परिशद घेवन आरोप केल्ले. ताचें स्पश्टीकरण रुदाल्फान आदली आमदार व्हिक्टोरिया बरोबर पत्रकार परिशदेंतल्यान दिलां. रुदाल्फ म्हणटा, म्हजे कडेन जमीन आसात ते आतांचे न्ही. तशेंच सरकाराचे जमनी विकते घेवंक ना. सांताक्रूजान ज्यो जमिनी आसात त्यो म्हज्या पुर्वजांच्यो. तशेंच सांताक्रूज मतदारसंघान वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण रावल्लो तेन्ना सगळे जमनीचो अहवाल वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिल्लो. तेन्ना प्रकाश नायकान विरोध कित्याक केलो ना, असो प्रश्न रुदाल्फान केला. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटा घेतल्या आनी हांव विकता. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी घेवपाक जावं विकपाक तुका कॅलेक्टर लागता. कित्याक गव्हर्मेंट जमनी सगळे अंडर कॅलेक्टर आसता. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर न्हू अश्यो प्रॉपर्टी घेवपाक. ही प्रॉपर्टी जी म्हाजी थिंगासर आहा, खरें म्हणल्यार म्हाजे प्रॉपर्टीक हांव ऑब्जेक्शन आतां पांय टिवपाक गेलो म्हाका फायदो आहा. म्हाजे प्रॉपर्टीचो वॅल्यू वाडटा. आनी ही प्रॉपर्टी जी हांवें घेतल्या ती तेचे म्हाका कडेन टायटल रिपोर्ट आहा फ्रॉम 1927. हिंगा तुमच्यान पळोवंक जाता. 1927 सेल डीड जाल्लो आहा ही प्रॉपर्टी हेची कालदेराची. ती घेतल्या मोंदेर फॅमिलीन. तेंचे कडल्यान मागीर हांवें घेतल्या. आनी हिंगासर म्हाका कडेन इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हें पळय क्लियर आहा, कोणाच्यानी वाजूंक जाता. हिंगासर क्लियर म्हाका कडेन इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आहा. हेजेर गव्हर्मेंटाचें कितेंच ना. कोणाची प्रॉपर्टी कोणाक गेल्या ती फ्रॉम 1927 कोणाच्यानी हिंगासर येवन पळोवंक जाता. आनी तितलेंच न्हू, ह्यो फुडल्यो प्रॉपर्टी हांवें तो गव्हर्मेंटाचें पळय नांव लागलां. जेन्ना खंयच्याय प्रॉपर्टीन रोड पास जाता तेन्ना गव्हर्मेंटाचें नांव येता. म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी जायना. इलेक्शनाक हांवें 3 फावट म्हाजे प्रॉपर्टी डिक्लेअर करच्यो पडटा, तुमकां खबर आहा. आनी त्या टायमार हो इलेक्शनाक भरलेलो तेन्ना कित्याक न्हिदलेलो तो. आतां कितें पोटली पडली म्हणून रोहनाची तूं आतां भायर सरला आमकां इन्स्टिगेट करपाक आनी डायवर्शन करपाक ह्या आय.टी. पार्काचें. व्हडली ही तेजी कोल्यापणां आमी सगळीं जाणा. आनीक एक ताका सांगपाचें आहा की म्हाजो पाय ऑलरेडी आदींच सावन भाडकार. आमची बस स्टँडार जे बस स्टँड आहा ते ऑलमोस्ट 1/4 बस स्टँड म्हाज्या पांयचे गव्हर्मेंटान घेतलेले आहा. आमची शेतां आहा, भाटां आहा आनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा. आमी केरळाक सावन येवंक ना हेजे आशेन. सांताक्रूज मतदारसंघान उदरगत करपा खातीर हांव आमदार न्ही. म्हजी आवय आमदार आसली आनी ताणें उदरगत केल्या म्हूण तिका सांताक्रूजच्या मतदारांनी 4 फावट वेंचून दिल्या, अशें स्पश्टीकरण रुदाल्फान केलां. 35 वर्सां जालीं म्हणटा तो रुदाल्फान कितें केलां तेका म्हाका सांगूंक जाय. हांव MLA आसलो जाल्यार हांव सांगपाक जाय तुका कितें केलां तें. तरी पूण मामी आमची MLA आसली, 17 इयर्स जाली. आनी तर आमी कांय कामां करूंक नासलीं जाल्यार मामी 4 टर्म जिखपाची नासली. आमी कितें कामां केल्या ती आमी एक सोशल मिडियाचेर आमी सगळे काडून आमी दाखयतले कितें कामां केल्या पळय ती. म्हाका सद्याक फकत तेज्या वाड्यार कितें केलें हें सांगूंक जाय, कित्याक तो म्हणटा कुस्कूट करूंक ना म्हणून. आमी एक गणेश विसर्जन एक तळी बांदलेली आहा मामीन. आनी व्हडली तळी येदी व्हडली तळी आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन ना. आनी हे सगळे डॉक्युमेंट पळय आमकां कडेन आहा पळय, इनॉग्रेशन फोटो, रस्ते, ड्रेनेजी तेज्या वाड्याचेच हाडलाय. आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी हाडूंक ना. ड्रेनेजी, रस्ते सगळे मामीन केल्ले आहा. ट्रान्सफॉर्मर हे पळय पळोवंक जाता सगळ्याच्यान. मागीर तिका एक सटीची तळी आहा, सटीचें एक देवूळ आहा. त्या देवळाक कंपाउंड वॉल आमी घाल्लेलो आहा. तेजे भितर ब्युटिफिकेशन ते गार्डन केलेलें आहा. तेजे फोटो हे पळय आमचे कडेन आहा. हे ताका म्हाका दाखोवपाचें आहा. प्लस आमी थिंगासर रोड, ड्रेनेजी, लायटी सगल्यो लायटी, हांबे सगळे नये घातलेले आहा. उदकाची कनेक्शनां लोकांक दिलेली आहा, घरांनी फ्री कनेक्शनां. तशीच सुलाब टॉयलेट दिलेले आहा. पेन्शन फॉर्मां केलेलीं आहा, जॉब्स दिलेले आहा. थिंगासर एक ड्रेनेज बांदलेली आहा, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 किलोमिटर लांब आसतली ती. आतां स्पश्ट जालां की मंत्री रोहन खंवटेन चिंबलानच कित्याक आय.टी. पार्क करपाचो हट्ट धरला तो. इतले दीस आमी आरोप करताले ते खरे आसात म्हूण आतां रोहन खंवटेन पंचांक विकते घेवन विनाकारण आपल्याचेर आरोप करपाक लायल्यात. PDA ह्याच कारणाक लागून हाडिल्ली आनी आतां आय.टी. पार्क, अशें रुदाल्फ फेर्नांडीस म्हणटा. आतां तुमी जाणा लेटली आनीक एक पाट PDA हाडली.
ह्याच दोंगराक लागून हो 42 बार स्क्वेअर मिटर आहा, 42 सर्वे नंबर आहा, त्याच प्रॉपर्टीक लागून ही तेणी पिडी हाडलेली सेटल करपाक. थिंगा साधना आतां थ्रू IIT पार्क ते सायडीच्यान ते हाडूंक सोदता. आनीक म्हाका ताका आनीक एक सांगपाचें आहा, आमी IIT पार्काचेर आमी कोंत्र ना. IIT पार्क येवंक जाय, मात ह्या जाग्यार न्हू. कित्याक थिंगासर आमची तोय आहा, आमची सेक्रेट तोय ही आमच्या थिंगा चिंबलकांड सायबीण आहा. आनी हो जागो आमी सांबाळूंक जाय. हे पिवपाचें उदीक हे पणजे, कालाफ्रा, मेर्शे, तालिगांव सगळ्याक चिंबला हे उदीक सप्लाय जातालें. आनी हे उदीक आमी कशे भाशेन सांबाळूंक जाय. कित्याक ह्या फुडें खूब वर्सांनी आमच्या लोकांक हे तोयेचेर डिपेंड रावचें पडटलें. हेच न्हू, आख्ख्या गोंयान जे तोवयो आहा ह्यो आमी सांबाळूंक जाय. आनी जेन्ना अशी तेंची बिल्डिंगां येतली आनी जे फोसां पळय ते उदकान वयतली तेन्ना ही तोय पिड्या जातली. आमदार म्हूण लोक वेंचून दितात त्या लोकांच्या विरोधात निर्णय घेवपा खातीर न्ही, हे लोकप्रतिनिधींनी लक्षांत घेवपाक जाय असो सल्लो मंत्री रोहन खंवटेक रुदाल्फान दिला. तशेंच गरज पडल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी रुदाल्फान दिल्या. आमच्या लोकांनी मिनिस्टराच्या फुड्यान जावं पंचा फुड्यान कित्याक वचपाचें? पंचाच्या घरा वचपाचें म्हणटा तो. आमी लोकांनी तुमकां निवडून हाडलेल्या. तुमी जावन आहा आमच्या लोकांचे चाकर. तुमी केन्नाय असलो प्रपोजल हाडच्या पयलीं लोकांच्या फुडें हाडूंक जाय आनी लोकांक डिस्कस करूंक जाय. लोकां कडेन तुमी विचारूंक जाय. तुमी हें करूंक ना. तुमी सगळें रेडी केलां आनी आतां म्हणटात तेज्या ऑफिसान वच. कित्याक तेजें ऑफिस दाखोवपाक आमच्या लोकांक गरज ना. तुमी ते प्लान हाडून लोकां मदें दाखोवया, पेपराचेर घाला, लोकांक दाखोवया. आनी लोकांनी ऑलरेडी नाका म्हणलां तुमकां. तूं पळय तुजें करपाचें तें बरोबरीच कर. आमी वयतले कोर्टान, आमी हें तर जायना जाल्यार कोर्टानूय वयतले, वचोंक पडल्यार वयतलेच आमी. वेळ आयल्या सरकाराक जागो करपाची. त्या खातीर आतां विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी करतले अशें गोवा हेल्पिंग हँड संस्थेचे अध्यक्ष उलयले. फक्त मन की बात सांगता, अच्छे दिन सांगता आनी ते म्हणटा कितें स्मार्ट सिटी सांगता. जर तेंच्यांनी खंय तरी दोंगर सोडून, शेतां सोडून खंय तरी एक जागो एक्वायर करता. आतां बाबान सांगलां की खंय तरी जागे आमी दिता तुमकां म्हणून. तो जागो तेंच्यांनी एक्वायर करचो आनी IIT सिटी थंय 100 ते 200 एकर जमीन थंय करची आनी IIT सिटी म्हणटा पळय ती तयार करची. स्मार्ट सिटी नाका. IIT सिटी जेन्ना तुमी तयार करतले तेन्ना अमेरिका, जापान ते धर्तीचेर करती तेन्ना ते हेजेर लाखांनी लोकांक रोजगार मेळटलो. हे आतां दोना पावल गेला, थंय कितलो रोजगार मेळ्ळो? पर्वरी खेळ केळा कितलो रोजगार मेळ्ळो? कांयच ना.